मगाच्या बाबयनीनो आसतावन आमी करेजम सुरू करता. करेजमाचो प्राजिताचो काळ सुरू करता. वो 40 दिसांचो प्राजिताचो काळ आमी व्हडा भक्तीन आचरण करया. वो काळ देवाच्या कृपेचो काळ, द फेवर ऑफ द लॉर्ड, देवाची कृपेचे आशिर्वाद जोडचो काळ आनी आमी ताच्या लागीं असो काळ. आमी जेजूतावन देवातावन पयस केल्या जाल्यार आमच्या देवा थंय फाटीं परतून येवचो काळ. मागण्यान उपासान दान धर्म करून बऱ्या करण्यानी आमी देवा थंय फाटीं येवचो काळ वो. तसो तो वेळ वो तुका जाता तितल्यान देवा लागीं येवंक, आमचे संवसारी जिणेतावन फाटीं परतूंक, देवाचो उडास काळजा मनान दवरन, काळजा मनांत देवाचे मात करयान दवरन, ताचे शगून देवाचे शगून आमच्या काळजांत तो कितें करता ताचे नाट्यकले सहलकले म्हणून कसली साल ताची म्हणून ध्यान करून तो उदार आमी उदार जाया. तो मोगाळ आमी मोगाळ जावया. तो बगसून सो देखून आमी बगसून प्रयत्न करया. तो फातकाक सोसून व्हरिना, आमी फातकाक सोसून व्हरचें नाका. तो फातक्यांचो मोग करता, आमी फातक्यांचो मोग करया. तशेंच तो न्यायनीत आशेता देखून आमी न्यायनितीन चलया. तशें ताचे गूण शेगून आमचे थंय आमी जियेया. देखून मोगाच्यानो आमी वो प्राजीत काळ सुरू करतना मागणे रजार आनी उपासाक ಒತ್ತು दिया. मागण्या रजाराक आनी उपासाक ಒತ್ತು दिजे वय. आनी उपास म्हणटाना कान करता म्हळ्यार उपास जाय गी म्हणून थोडी सांगतात. काल्याक आमी उपास करीचे, काले आमी सोडल्या क्षणां तें व्हडलें बरें गी, तातूंत देवाक कालें मेळटा, ताणेंच दिल्लें न्ही गे आमकां, काल्याक उपास गी म्हणटा. तशें पळयतना आमकां ह्या दैहीक करण्यो जाय गी आमकां. दैहीक आमी दैहीक करणी आमच्या कुडीक दंडोवणी जाय गी म्हणून. तर देव तो सांगता न्ही गी, पळय आमी सांगचे आमी डिस्कस करचें उलोवचें तुमचे कडेन. देव तो सांगता न्ही गे मैसेक दोनी हात उबारून माग. मैसे वयर दोंगरा वयर हात उबारून मागतना सकयल ताच्या सयन नान दिसता सांगता, ताका दिसना थंय, ताका कांय दिसना. सकयल हांगा पर्वताच्या सकयल तो पर्वताच्या वयर ट्युशन पळोवन करता. हांगा कालें जाता कोणाक दिसना सकयल पर्वताच्या सकयल कोण जिखता कोण चलवता म्हणना. मैसे हात उबारून मागता आसतना, हात उबारून देवा मागता आसतना मोगाच्यानो हात उबारून मागता आसतना ताचे सयन हांगा नान दिसता संवसारान ताका दिसना. नान दिसता संवसार तो सकयल दिसना. थंय जीख मेळटा ताका, जीख. ताणें हात सकयल पडटना ताचे दुस्मान जिखतात, अमेलेकाइट्स जिखतात, अमेलेकीत जिखतात. आनी मैसे हात उबारतना परतून हात उबारून मागता आसतना थंय इस्रायल परजा जिखता, वेंचून काडली परजा, देवाची देव परजा जिखता. तर ताचे हात उबारचे काल्याक दही करणी काल्याक ताणें बसून मतीन चिंतल्या पावनांगी, म्हज्या मतीन देवनांगी, म्हज्या काळजान देवनांगी म्हण ताणें आमी म्हणल्या बरी ताणें म्हणलें जाल्यार इस्रायल सगळी परजा नाश जावन येते आली. तो देवा मुखार दैहीक फिजिकली कुडींत हात उखलून मागता. देखून कुडीची गरज आसा. काल आमच्या आत्म्यांत स्पिरितांत हांव देवत म्हळ्यार पावना. कुडीची गरज आसा. कुडीन आमी थोड्यो करण्यो कर देवाक देवाचे कृपा जोडूंक जाय. तशें देवाचे फेवर, देवाचो आशिर्वाद तांचेर पडटा, देवाचो आशिर्वाद पडटा उडविदेय जाताना. देव जतन करता. देखून देवान सांगलें कर, वर्ज्य करनाका. देवान कितें सांगलां, देव झुंजवार आमी करचें. देवान सांगल्यान आमी वर्ज्य करून नजो सड्डू. तशें जाय गी, अशें कर गी, अत्मीक पुरो गी, अत्मीक मात मतीन मात चिंतल्या पावना गी, देव आमच्या काळजा मनान ना गी, ह्यो कुडीन काल वर्ज्य करून वचून नजो. देवान सांगल्यार अत्मीक वाडवाडे खातीर देवान कितें सांगलां तें आमी करचें. अत्मीक वाडवाडे खातीर आमचे अत्मीक तोदळा आमी वर्ज्य करनासतना देवान सांगलें आमी आचरण करतना अत्मीक वाडवळ वळटा, अत्मीक वाडवळ वळटा. देखून आधुनीक संवसारार मतींत आनी बोगनांनी इंटेलेक्ट यूज केल्यार पुरो. आनी म्हजी बोगनां, म्हजी फिलिंग्स म्हाका बगता देव म्हजो मोग करता बगता, हांव देवाचो मोग करता बगता, तितल्यान पुरो म्हज्या मतीन आनी. देखून हांव देवाचें ध्यान करता इल्लेशें, देवाचें इल्लेशें ध्यान करता. ध्यान केल्यार पुरो म्हणली आमची एक आसा, तितलें केल्यार पुरो म्हणलें आमचें एक चिंताप आसा. कुडीन कांय करची गरज आसा गी, कांय गरज ना म्हणून आमच्या थोड्यांचो मनोभाव आसा. कुडीन काल्याक आमी प्राजीत करचे गी म्हणून. कुडीन कितें प्राजीत करूं. देखून देवाक म्हजें काळीज कळीत आसा न्ही, म्हज्या काळजां म्हजी मत कळिता न्ही, म्हजें काळीज देवा कळिता. काळजांत हांव देवाचो मोग करता म्हणून आमी उलयता अशें. काळजांत हात भरच्यो गरजा गी, ताळयो पेटच्यो गरजा गी, हात धरचो गरजा गी, कित्याक ताळयो पेटचो म्हणून आसा आमच्या. कुडीचें कांय नाका. कुडीन कांय मतीन माता, काळजान माता पुरो.
देवा काळीच करता आम्ही कित्या तळयोता पण ताका कंतारा म्हणजे उर्बा दाखयचे ते उर्बा आनी कांय नाका तें गरज ना दह्य करण्यो गरज नात फिजिकल एक्शन नाका फिजिकल एक्शन अशें तळयोता पडचें फिजिकल एक्शन दह्य करण्यो नाकात अत्म्यो करण्यो मात पुरो म्हणून सांगता आमी म्हणटा तशें देखून देवाक थोडे पटी जाय जाय आमचे कुडीचे करण्योय जाय फिजिकल एक्शन देवाक जाय तो पळोवंक कशें येता आमचे कुडींनी देवान महिमा दिवची पळोवंक कशें येता देखून आमी थोडे वटी मागतना थळ्यो पेटोवन मागता थोडे पटी सायलन्स मागणें आमी आमच्या हांगा थळ्यो पेटोवन मागना आमी मागतना सकट लोकां सांगता म्हणटा आमी थोडी कंथारां प्रेज एंड वर्शीप थळ्यो पेटोवन देवाक उर्बेन उल्हासान संतोशान आमी थळ्यो पेटोवन मागता वय देखून देवाक थोडे पटीन जाय मोगाच्यान देवाक थोडे पटीन जाय आमच्या आत्मीक करण्यो एक्शनां सांगता कुडीच्यो करण्यो थोड्यो जाय एक्शन जाय वय पूण पळया आमी थोडे पटी उर्बेन बरोवन संतोशान बरोवन देवाक आमी थळ्यो तापोवन आमी प्रेज एंड वर्शीप करतना गूण जातात भद्रती रक्षण मेळटा देवाक आमचे भद्रती रक्षण मेळटा देखून आमी थोडे वटेन देवाक आमी कुडीत थावन आनी यूज करून आमी मागणें करचें आनी तें भोव गरजेचें देखून दुसऱ्या राहायच्या पुस्तकांत आमी पळयता एलिशा प्रवादीक आंज येतात तो दुस्मन लगेत आसतना आंज उज्याच्या रातांक हाडून सगळ्यात आंज येवन ताका राखतात भद्रती दितात तुका सड्ड जबाबदारी दितना तुका सड्ड भद्रती जायचे तुका रक्षण सड्ड जायचें देखून काल ट्रंप आयला हांगा ट्रंप भारताक आयला पळय आतां कितलो पोलीस ताका रक्षण करूंक खंय येताना रक्षण करूंक चड जबाबदारी दिल्यार चड तुका भद्रती जायचे कितली भद्रती जायचे दानियेलाच्या पुस्तकांत आमी पळयता 10 अध्याय 2 श्लोक आनी 10 श्लोक त्या दिसांनी हांव दानियेल 3 हफ्ते पर्यंत विडाप करून आसलो पूण तेन्ना एका हातान म्हाका आपडलो आनी म्हाका म्हज्या हातांचेर आनी दिंब्यांचेर उठयलो. तो उपास करता प्रार्थीत करता आनी शिवाच्या गुडाक येच्या पयलें शिवाच्या गुडांत घालता म्हणून कळ्ळें लक्षांत तो उपास करता प्रार्थीत करता मागणें करता उपास आनी मागणें करता आनी शिवाच्या गुडांत कितल्या दिसांत कितल्या म्हयन्यांत उपास आसली शिवान सोडटात ताका गुडा भितर आनी त्या दोलयेंत शिवाच्या दोलयेंत ताका दानियेला घालतात दानियल उपास करून त्या शिवाच्या दोलयेंत घेता ती शिवान ताच्या लागीं येनात कित्या देव भद्रती दिता उपास केल्ल्यांक देवाचो विशेष देव फेवर करता विशेष आशिर्वाद कृपेचो दोनयाचो आशिर्वाद ताचेर घालता तो आशिर्वाद आसतना आंजी ताच्या लागीं आसतना खंयची शिवाय उपास आसली ती ताका ग्रासूंक येनात देखून देव आमचो मोग करता म्हज्या उपासा वरवीं म्हज्या मागण्या वरवीं देव म्हाका चड मोग करता म्हणलें कांय ना आनी मागण्या करून उणें मोग करता म्हणलें कांय ना देव सगळ्यांचो मोग करता म्हूण सांगता देवाचो मोग म्हज्यानी गळसूंक जायना तो देवाचो मोग हांवें गळसूंचो जोडूंक जायना गळसूंक जायना देवाचो मोग हांव उपास केल्यारय हांव उपास करनासल्यार देव आमच्या सगळ्यांचो मोग करता बऱ्यांचो पातक्या सगळ्यांचो देव मोग करता म्हणटा तसो पावस बऱ्यांचेरय कोठ्यांचेरय वताचें करता ताचें वत बऱ्यांचेरय आनी वायट करतल्या सगळ्यांचेर देव वत दिता तातूंत म्हणा म्हज्या वयर ना तें देवाचो मोग गळसूंचें सोडानी पूण एक देवाचो फेवर देवाचो एक आशिर्वाद कृपेचो आशिर्वाद देवाचो वय तो फेवर हांवें स्विकार करूंक म्हजो सॅक्रिफिसाची गरज आसा देवाचो द फेवर ऑफ गॉड देवाचो कृपेचो एक विशेष आशिर्वाद तो विशेष कृपेचो आशिर्वाद तो विशेष आशिर्वाद म्हाका जाय जाल्यार हांवें सॅक्रिफीस करूंक देखून मोगाच्यानो म्हाका लोकान आतां थोडी सांगता फादर तुमचो सर्माव आयकलो म्हाका बरो लागलो म्हणून थोडी मेळटात आनी टीव्हीचो पाद्रा बघलो म्हणटात हांव कारकोळ गेल्लो थंय लोक म्हणालो टीव्हीचो पाद्रा भुरगीं म्हाका दोन आयलीं ती मेळोंक लोक म्हजो सर्माव आयकता जाल्यार देवान म्हाका आशिर्वाद दिला तो देवान एक आशिर्वाद जाय म्हाका तो आशिर्वाद दिला ताचो विशेष फेवर देवाचो फेवर म्हजे थंय आसा म्हणून म्हाका कळटा येराणी म्हजो सर्माव आयकता म्हणटना वय तुजें आशेचें आतां उपास करतना कशें करचें गे म्हाका सड्ड आशेचें पळय तें सोडिचें हांवें चड आशेची एक वस्तू ती हांवें सोडची
आशेची वस्त हांवें सोडिचे आशे सोडून करताना देव देता देव तुका आशे येता तूं देवा खातीर तुजी एक आशा सोडटाना देव तुका आशे येता आशिर्वाद दिवंक फेवर दिवंक तुका फेवर दिवंक देव आशे येता माथ्योच्या वंजलांत 17 अध्याय 17 श्लोक सांगता आमकां ते शिशर म्हणटात तूं देवचार सोडयताय म्हळ्यार जेजू उपास करचे उपास करलो जेजून 40 उपास केलो परतून उपास केलो आमी पळयता जेजू उपास करनासता मागण्या करता उपास करचे बायबलान नवे टेस्टामेंट जाता जेजून उपास केल्लो जेजून मागण्या केल्ले पंचारुट मागण्या केल्ले उपास केलो कोडया ते गो तूं सैतानाक दोंडयताय पावरफूल सैतानाक मोणे देंवसारांक मोणे देंवसारांक दोंडयताय कोळे मोणे देंवसारात ते बय आमी आयकता तांचें नांव हांगा समज जायना वयतली मोणे देंवसार त्या मोणे देंवसारांक जेजू दोंडयता जेजू पळोवन हांव भियान बेश्टोन धांवतात ते भियान धांवतात ताका शिशी जातात आमी इतलें मागलें आमी कितलें तुज्या नांवान मागलें तें वचोनात देंवचार आमकां सोडून काल जावनात आमी मागतना सोडून वचोनात म्हूण सांगता ताका जेजू म्हणटा ताका वय ओले पर्टिक्युलर हे मोणे देंवसारात भिरांकूळ मोणे देंवसार ते वय आनी ते मोणे देंवसार काडचे जाल्यार तुमी मागण्या करून उपास करचे उपास आनी मागण्या वरें साद म्हूण सांगता देखून मागण्या आनी उपासाचो गरज आसा देवाचो विशेश आशिर्वाद करचे जाल्यार म्हजे दंडोवण्याचो म्हज्या सॅक्रिफिसाचो गरज आसा देखून मागण्या आनी उपास करना देवा हांव न्हू आमी देवा मागण्यान उपास करतना काल जाता हांव मागण्यान उपास करतना संवसारांत हांव मेकळ्यान जाता हांव आनी देवा थंय एक जाता संवसारांत हांव मेकळ्यान जाता संवसाराच्या प्रभावांत हांव संवसाराच्या आशेंत हांव संवसाराच्या पासांत हांव संवसाराच्या वडण्यांत हांव संवसाराच्या प्रभावांत हांव न्हू मेकळ्यान जाता देवाच्या मोगांत एक जाता देवाचो कृपेचो फेवराक आनी एक जाता देखून उपास करतना देखून मागण्या नाका उपास नाका आनी म्हणटाना आमी संवसाराच्या प्रभावाक वळख जाता आनी संवसाराचो प्रभाव आमचेर भोंवता दुडू थें तातूंत सुमत वचून आमी संवसाराच्या प्रभावांत एक जाता देवा ताच्या विशेष त्या कृपे देण्याचो म्हाका आदार चुकता संवसाराच्या प्रभावांत एक जाता संवसाराच्या देखून आतां आमी खाल करचे म्हळ्यार आमी 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 खाल करता म्हळ्यार मागण्या करनातल्या वेळार उपास करनातल्या वेळार प्राजत सॅक्रिफीस करनातल्या वेळार आमी देवा तावन मेकळ्यान जाता डिस्कनेक्ट जाता देवा तावन डिस्कनेक्ट जाता संवसाराक कनेक्ट जाता प्राजत केल्ल्या वेळार उपास केल्ल्या वेळार संवसारांत हांव डिस्कनेक्ट जाता देवा थंय कनेक्ट जाता देवा थंय कुडसाता देवा थंय एक जाता आनी त्या देवाच्या आशिर्वादान प्रभावान भरता आमी देखून मागणे उपास आतां आमकां मस्त गरजेचे देखून हे थोडें ध्यान आमच्या मतीन दवरून ह्या प्राजीत काला वेळार आमी केदार म्हळ्यार शुक्राराचे हर एका शुक्रारा आमी उपास करूंक प्रयत्न करया एक सिंधूचो बुधवार आमकां उपास करूंक आसा निमाणो शुक्रार उपास करचे मी करता सांगला हर एका शुक्रारा इल्लोसो आमी त्याग करया आनी सगळ्या साडी जाताल्या 40 दिसांनी आमकां सोडून अती आशेची वस्त आपले सोडया ती चड आशेच्यो वस्तू थोड्यो 1, 2, 3 आसात सोडया त्यो सोडूंक प्रयत्न करया त्यो आशे त्यो ह्या 40 दिसांनी काडूंचे नाकात तसो उपरांत कळया ही 40 दिसांनी आमी दंडोवणी करया प्राजत करया ती कितलें आमकां देवा तें प्रभावीत ताचे कृपे देणी मेळटात पळया आनी आमच्या मागण्या वरवीं कितली गूण जायनातली पिडा आनी गूण जावंक पुरो कितल्या जाणांक आत्मीक देणें मेळोवंक पुरो कितल्या जाणांक समाधान मेळोवंक पुरो कुटुंबांत कितले तुटिल्ले संबंद घडसूंक पुरो तुटिल्लीं काळजां गायिल्लीं काळजां गूण जावंक पुरो तुटिल्लीं काळजां एक जावंक पुरो कुटुंबांक कितलीं बेसां जाल्लीं कुटुंबां एक जावंक पुरो आमच्या प्राजिता वरवीं उपासा वरवीं देखून आमकां चड आशेचे 1, 2, 3 ह्या 4 संगत्यो चड सोडया चड आशेच्यो आनी तो तसो करून प्राजीत करून सॅक्रिफीस करून दंडोवणी करून उपास करून आमी देवाचो तो विशेष आशिर्वाद फेवर ऑफ द लॉर्ड ते आमी घडसूंक पळया आमेन प्रेज द लॉर्ड